सोमारच्या पणजेच्या महाआंदोलना उपरांत सध्या आमदार विजय आणि आरजीपीचो मुखेली मनोजा मदीं महागैर पेटला। आमदार विजयान 16B वरवीं राज्यात जमनीचें रुपांतरण सुरू केलें असो आरोप मनोज परबान केला। जाल्यार ताका जाप दितना आमदार विजयान नियोजन करिनासतना अचकीत मंत्र्याच्या खासगी बंगल्यार मोर्चा व्हरप योग्य न्हय, जाणें म्हजे आड विधान केलां ते प्रतिक्रिया दिवपाक लेगीत योग्य ना अशें म्हणत मनोजाच्या आरोपांक प्रत्युत्तर दिलां। नगर नियोजन कायद्यातलो कलम 39A रद्द करप वा पाळे शिरदोनच्या झोन बदल रद्द करपा विशीं आमदार विरेश बोरकर आनी गोंयभरच्या लोकांनी सोमारा आझाद मैदानाचेर महाआंदोलन घडोवन हाडिल्ले। मात हे महाआंदोलन अचकीत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घरा कडेन गेल्ल्यान आंदोलनाक आयिल्ल्या लोकांची बरीच धांवपळ जाली। उपरांत कायदो सभाघरांत बदलूंक जाय, कोणाच्या तरी घरा निदर्शनां करूं न्हय, नियोजन करिनासतना अचकीत मंत्र्याच्या खासगी बंगल्यार मोर्चा व्हरप योग्य न्हय, बायलां भुरग्यांक गोरवां भशेन 7 किलोमीटर चलपाक लावप हाका लागून जायते प्रस्न उपरासतात अशें म्हणीत आमदार विजय सरदेसायान आपल्या समर्थकांक घेवन आझाद मैदाना वयल्यान गेल्लो। त्या उपरांत आरजीपीचो मनोज आनी आमदार विजया मदीं उतरांचे गैर सुरू जाला। मनोज परबाच्या म्हणण्या प्रमाण आमदार विजय सरदेसायान 16B वरवीं राज्यात जमनीचें रुपांतरण सुरू केलां असो सणसणीत आरोप मनोजान केलो। तशेंच विधानसभेत 39A कलमाक विरोध जाल्लो तेन्ना ते नाशिल्ले। सोमारच्या विधाना उपरांत कोण फट उलयता ते स्पश्ट जाले अशें मनोजाचें म्हणणें। आतां सध्या महाआंदोलनाक एक वेगळेंच वळण येवपाचें आसा वय। आता खंय तरी विरोधक एकठांय येवपाचे आसले, मात ह्या सगळ्या घडामोडीक लागून 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेचेरय ताण येवपाचो आसा। एके वाटेन गोंयांत लोकांक विरोधी पक्ष पुरायपणान एकठांय येयल्ले जाय आनी तातूंत हो भर घालपी वाद हे आता केस्तांव हांगाच सोंपतले काय वाडटले ही चिंतपा सारकी गजाल। जर लँड कन्वर्ट करपाचो जर ह्यो 16B पयलीं ह्या विजय सरदेसायान हाडूंक नासलो जाल्यार आयज ही पाळी गोंयचेर येवची नासली। तो फॉर्म्युला चालू जालो 16Bच्यान, 16B जालो, 17 जालो, 39A जाले, हे सगळे पाड पडला 16Bच्यान चालू जाले। तेन्नाच्यान आमचे दोंगर आहा ते दोंगरा पासून कन्वर्जन करपाक चालू जाले आनी आयज ते नेटान चालू आसा। बँक खबर आसा लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो म्हणूनच नासलो न्हू। पळय चिमला जाले, रोहन खवटे ताचो फ्रेंड, रोहन खवटेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी हें आंदोलन केलें, थंय तो पावोंक ना। काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू, आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून थंयसरूय वचपाक, तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना, सगळे प्रत्य 39A जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो, 7 जाण आसले ऑपोजिशन एमएलए, तो नासलो। सो हे सगळें पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिंगेन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा आनी कोण खरे गोंयकार कोण घेवन आसा आनी कोण फटींग कोण घेवन आसा। आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले। आमी खूब वोगी रावले, ऑपोजिशन एमएलए, ऑपोजिशन काय ना, हे सगळे मेळोन आसा न्हू। विजय सरदेसाय सामकोच मेळोना, जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणोनी जाता ते करूं, आमकां फरक पडना। काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवां म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका। कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता न्हू। तूं तुवेंनी फटींगपणां चालू केल्ली, ती फटींगपणां अजून तुज्या आंगान आसा ती चालू करतली। पयलें म्हणल्यार लोक म्हणटा ती गोरवां जावंक शकना आनी लोकांक गोरवां कशी ट्रीट करप नासता। हें म्हजें एक लोक प्रतिनिधी आनी एक राजकारणांत थोडें एक्सपिरियन्स आशिल्लो मनीस म्हणून हें म्हजें ठाम मत आहा। हांवें जेन्ना काल म्हणलें की आमी गोरू न्ही, हाचो अर्थ कितें, हांव स्पेशली इतल्या खातीर म्हणिल्लें आनी हांवें तेन्ना मेन्शनूय केल्लें की थंय बायल्यो आशिल्ल्यो, भुरगीं आशिल्लीं। जेन्ना बायल्यो भुरगीं आसता आनी जेन्ना मॉब इवॉल्व जाता तेन्ना तांची सुरक्षा हो एक इशू जाता। तेन्ना कोण कोणाचो नासता, तेन्ना बायलांक आनी भुरग्यांक प्रोटेक्शन दितलो कोण, तांचे फाल्यां बरें वायट जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोण। कित्याक लिडरांनी म्हणटा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप आसता। ओगी लोकांक आपयले आनी ओगी वच म्हूण सांगलें, बायलां भुरगीं 7 किलोमीटर चलतात, खूब इश्यूज आशिल्ले। सो म्हजें तातूंत क्लियर कट हांव तें एग्री जायनाशिल्लो की अशें सडनली वचप, प्लॅन करनासतना वचप आनी कोणाच्या घराचेर वचप, हें म्हाका मान्य ना आनी हांवें हें क्लियर कट सांगलें। सो हांव म्हणूंक सोदता तें अशें की लोकांक गोरवां म्हणून ट्रीट करप न्ही कोणेच, आनी कोणेच चिंतप न्ही की ते हे लोकांचे मालक म्हणून। सो जो कोण स्टेटमेंट काडटा तो पयलीं इज नॉट वर्दी ऑफ अ कॉमेंट। हांव ताजेर केन्नाच परतो रिएक्शन दिवचो ना आनी हांवें तुका पयलीं सांगिल्लें आहा। पूण एक क्लियर कट आहा की तो म्हजो मालक न्ही आनी लोक गोरवां न्ही, जालें इतलेंच।
आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या महाआंदोलनाक गोंयचे लोक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले, पूण योग्य नियोजन आनी समन्वय नाशिल्ल्यान महाआंदोलन अपेशी थारले अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मोहनदास लोलयेकारान सांगले. कांय जाणांनी ठोस रणनीती नासतना आश्वासनां दिली आनी एकाच चुकीच्या निर्णयाक लागून पुराय चळवळ हालोवंक लागली अशेंय ताणें सांगले. मजगतीं महाआंदोलना वेळार मंत्री राणेच्या बंगल्या भायर निशेध करपाचो निर्णय अचकीत जाहीर जालो, पूण हे विशीं आमकां पयलीं कसलीच नोटीस दिवंक नाशिल्ली अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे संयुक्त सचिव विकास भगत हाणें स्पश्ट केलें. खंयचेंय आंदोलन योग्य रितीन करचो आनी ठोस निश्कर्शाचेर पावचो अशी भुमिका गोवा फॉरवर्ड पक्षान घेतल्या. प्रत्येक फावटी तूं मोठ्यान उलयता, मोठ्या तावातावन उलयता, आमचेर आरोप करता. हे म्हणजे तूं सांगता तेंच बरोबर? तूं एकलोच गोंयचो चिंत करपी मनीस आसा? बाकीच्या गोंयचे पडोवन गेले ना काय कितें? ताणें आनीक आरोप केलो म्हणजे 39A जेन्ना असेंब्ली भितर आमचो अध्यक्ष गेलो ना म्हणून. म्हाका दिसता ताणें परत एकदां त्या वेळा वयले असेंब्लीचे जे सेशन चलताले ते व्हिडिओ सगळे काडून पळोवचे. जेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार आमचो अध्यक्ष उलयला आनी इतल्या सुंदर पद्दतीन उलयला की पटपा सारकें आनी सरकाराक धारेरूय धरला. तुमी जर एखादो आपलो पर्सनल एजेंडा जर चलयतात, माफ करात, तुज्या पर्सनल एजेंडाक आमचो पक्ष आनी आमच्या अध्यक्षाचें सहमत आसचें ना. आमकां विश्वजिताचे कडेन कांय सोयर सुतक ना. आमचे एज अ पार्टी विश्वजिता कडेन कांय सोयर सुतक ना. 39A म्हणटा ते कॅन्सल जावपाक जाय जे सुप्रीम कोर्टाक आसा. आनी फेर्दिनाल्या मुवमेंटाक आमी पुराय तेंको दिल्लो. आमचो अध्यक्ष आनी आमी सगळे तेगे मुवमेंटा वांगडा थंय आशिल्ले आनी तो जावचो म्हूण तो ज्या तरेन लीड करतलो ताका आमगेलो सपोर्ट करपाचो तयारी आसा आनी आमी त्या तरेन पावल उचलता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.